स्ट्रेट बसातात. योगा म्हणले की पाठ स्ट्रेट नो. व्हेरी गुड. आता खूपशी भुरगीं बरी स्ट्रेट बसलेली आसा. थोडी मातशी तरी तुमकां आवडटले आईने अशें शिकयल्यार तुमकां हय अशें बी बसोन ना न्ही. सो हांव कशें तो बसला तशें तुमी बसा. कम ऑन स्ट्रेट. व्हेरी गुड. 50% भुरगीं सारकी बसल्यात. 60% तरी थोडी आसा पळय मागीर टिचर येतली मदींच. सारकी स्ट्रेट बसा. व्हेरी गुड. आता सगळ्यात पयलीं कितें करूया आमी प्रार्थनेक सुरू करूया न्ही. कित्याक देवाक याद करप खूब गरजेचें न्हू. सो सगळीं स्ट्रेट बसा आनी आपापले देवाक जे मानतात तेका याद करा आनी दोळे धांपा. पळय कितल्या जाणांक जमता दोळे धांपपाक पयलीं म्हणजे खंयच पळोवप ना हांगा थंय खंयच पळोवप ना. व्हेरी गुड. दीर्घ श्वास and release. सोडा. परत दीर्घ श्वास. डोळे कापूनच करा. ओम श्री महामृता ओम सर्वना. Breathe in म्हणा. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. आणि दोन वाटी. Breathe in. Breathe out. Breathe in. And breathe. तुमका करूया काय नका बेगीन किती करप. 1 कम ऑन. 1 2 इज दिस. हाका दोरा नाकाचेर कशें बेसिक आनी नाक आसा पळय तें बंद करप आनी तोंडाची चूज करप अशी. हा तुम्ही आयकता आनी वारें गालान धरप आनी मागीर ते होल्ड करप. श्वास सोडप ना. मागीर मान वयर काडप. नाकांसून सोडप. व्हेरी गुड. मजा येणार.
कोंबडा म्हणे मी आचारी, कोंबडा म्हणे मी आचारी. दीपाची प्रार्थना करूया. दीपज्योती परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरत मे पापम दीपज्योती नमोस्तुते. शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते. बालभवन आणि गोमंतक हांच्या जोड सहकार्यान आमी फाटलीं 5 वर्सां हो समर कॅम्प घडयता. हाचे फाटलो एक हेतू आसा की गोंयची जी वेगवेगळी माध्यमां आसा ही फक्त माध्यमांत न्ही तर तांची जी बांदिलकी आसा ही भुरग्यां मदीं आसा आनी भुरग्यांकूय आयज समाजान कितें घडटा ह्या माध्यमांतल्यान कितें घडटा ताचें तांकां ज्ञान जावचें हो ह्या समर कॅम्पा फाटलो हेतू. आनी फाटलीं 5 वर्सां हो समर कॅम्प गोमंतक हांणी बालभवनाच्या ह्या हॉलान घडोवन हाडटा आनी तांकां जो प्रतिसाद लाभता हो खरोखरूच खूब
तुस्त करपा सारको. आणि गोमंतकान ज्या वर्तमानपत्रां आसा, गोमंतक TV आसा, गोमंतकाची वेगवेगळी सोशल मिडियमां आसा, त्याच बरोबर गोमंतकान भुरग्यां मदीं काम करपाक जो आरंभ केला ते खरोखरूच कौतुक करपा सारकें. समर कॅम्प दर वर्सा प्रमाणे अवूय आमी हांगासर तुमच्या खातीर स्पेशली करतात आणि हांगासर एक स्पेशल ऍक्टिव्हिटी जातले योगा, क्राफ्ट, स्टोरी टेलिंग. त्याच प्रमाणे क्राफ्टाचे सुद्धा काही विशेष असे तुमकां गजाली हांगासर शिकयले वयतले. ह्या समर कॅम्पामध्ये हांव तुमचे सगळ्यांचे ह्या गोमंतक आणि बालभवन आयोजित समर कॅम्पाक स्वागत करता. हांगासर आमचे पेरेंट्स फाटल्यान बसल्यात आणि ह्या स्पेशली समर कॅम्पाक आमच्या मदीं आसात बालभवनचे कार्यक्रम अधिकारी श्री शशिकांत पुनाजी सर, तसेच गोमंतकचे वितरण व्यवस्थापक संजय पाटील सर. ह्या कार्यक्रमाचे संयोजन ज्यांनी केला असे गोमंतकचे सहाय्यक व्यवस्थापक भारतजी पवार सर. आणि आयच्या आमकां फर्स्ट सेशनाक जे योगा प्रॅक्टिशनर्स मेळ्ळ्या अश्यो पूजा मंगेशकर मॅडम, सगळ्यांनी जोरदार ताळयो मारून आयज माचयेर आमचे जे गेस्ट आसात तेंचे स्वागत करूया. गोमंतकचे आमचे पदाधिकारी आसात, मिडियाचे सगळे पर्सन आणि स्पेशल आमच्या मदीं उपस्थित आसात जे पतंजली किसान सेवा समितीचे राज्य प्रभारी तुळशीदासजी मंगेशकर. त्यांचे योगा खातीर खूप असे व्हड कार्य जावन आसा. सगळ्यांचे तुमकां ह्या कार्यक्रमाक आमी स्वागत करूया. स्वागत करता थोड्याच वेळान ह्या कार्यक्रमाक आमी सुरवात करच्या पयलीं हो औपचारीक असो उद्घाटनाचो कार्यक्रम हांव भारत पवार सराक विनंती करता की ह्या कार्यक्रमा बद्दल त्यांच्यानी थोडक्यात उपस्थितांक माहिती दिवची. Good morning, my dear friends. So, very happy here. Okay, thank you. आम्ही आज गोमंतक आणि बालभवन आयोजित उन्हाळी शिबिर समर कॅम्पाचे आयोजित केलेले असा. या कॅम्पात मग सगळ्यांचे गोमंतकाच्या वतीनं स्वागत करतो. भुरग्यांनो, आज आम्ही गोमंतकाच्या वतीनं बालभवनाच्या वतीनं 4 ऍक्टिव्हिटी घेतले. एक योगा असली पहिली, क्राफ्ट जातले, स्टोरी टेलिंग जातले आणि डान्स ऍक्टिव्हिटी. हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्यांनी पार्टिसिपेट करपाचे आणि ही तुमच्या खातीर उन्हाळी शिबिर आसा, समर कॅम्प आसा, ताचो तुम्ही पुरेपूर आनंद घेवपाचो. गोमंतकाच्या वतीनं बालभवनाचे जे प्रोग्राम अधिकारी आसा पुनाजी सर यांनी या कार्यक्रमाक खूप चांगला सपोर्ट केला. डायरेक्टर बालभवनचे आसा सगळे सर यांनीही आमकां हे कार्यक्रम भरवपा खातीर परवानगी दिली आसा आणि सगळ्यांचे मनापासून अभिनंदन करता, स्वागत करता आणि त्याला धन्यवादही देता. कार्यक्रम उद्घाटन सोहळा जो आसा आणि तो आमी दुसऱ्या भुरग्यांक सर्टिफिकेट देतले तो दुपारी 11:30 वाजता आणि सगळ्या कार्यक्रम भाग घेतला म्हणून पार्टिसिपेट सर्टिफिकेट दिवपाचे आसा. सगळ्यांनी शेवटपर्यंत रावपाचें. धन्यवाद. नमस्कार, म्हजें नांव पुजा मंगेशकर आणि हांव आयज योगा शिकोवपाक म्हणून आयज हांगा बालभवनान आयिल्लें. आनी बालभवनान बालभवन आनी इन असोसिएशन विथ गोमंतक तेंच्यांनी इतके सुंदर वर्कशॉप भुरग्यांक अरेंज केल्लेले आसा. खरेंच हे वर्कशॉपान म्हाका दिसता भुरग्यांची ऑलरावंड डेव्हलपमेंट जी आयज काळाची गरज आसा ते निश्चित जातले, कारण तांकां वेगळे वेगळे एक्टिविटी शिकयतात. आनी म्हाका योगा सेशन तेंच्या मदीं घेवपाक खूब बरें दिसलें, कारण ती भुरगीं इतली सुंदर, इतली टॅलेंटेड भुरगीं आसली की व्यवस्थीत सगळे जे इन्स्ट्रक्शन दिता पळय ती सारकी व्यवस्थीत करताली. म्हणजे हांच्यांनी तांचे एक बऱ्या पैकी म्हणटा पळय तशें भुरग्यांक वळण म्हणजे ह्या थोड्या दिसांनूच म्हाका दिसता लायलेलें आसा. आनी खूब बरें दिसलें भुरग्यांचे ऑलरावंड म्हणजे स्पिरिच्युअल, फिजिकल आणि मेंटल, इमोशनल हे सगळे म्हाका हांगा डेव्हलपमेंट जाता पळय ते दिसता. हांव खूब खूब अभिनंदन करता आमचे गोमंतक TV आणि बालभवनाक की तांच्यांनी अशें हे वर्कशॉप अरेंज केले आणि अशीच वर्कशॉप जावची ही माझी मनापासून इच्छा आसा. माझं नाव अशोक तिळवी. मी हायस्कूल टीचर होतो. आता निवृत्त आहे. मी मार्शलला राहतो. आज गोमंतक टीव्हीनं लहान मुलांच्यासाठी, शिशु मुलांच्यासाठी फार छान असा प्रकारचा एक कॅम्प इथे आयोजित केलं. शिशु मंदिरची मुलं, प्राथमिक स्तरावरची मुलांनी बराच आनंद घेतला आणि मी मुलांना छान छान गोष्टी सांगितल्या, गाणी गाऊन घेतली, मुलांना आवडली, आनंद झाला. आणि या कार्यक्रमात मुलांना फारच आनंद झाला. आणि या सगळ्यासाठी मी पुन्हा एकदा गोमंतक टीव्हीचे आभार मानतो,
कारण अशा प्रकारचा उपक्रम जर मुलांच्यासाठी लहान मुलांच्यासाठी घेतला जाईल तर तो खरोखरच चांगलं होतात आणि याच्यातून मुलांचं व्यक्तिमत्व घडत जातं. मुलांना बोलता येतं, गाता येतं, एखादा नाटक करता येतो, एक प्रकारचं साहस येतं. लहान मुलं सुद्धा किती मोठे साहसानं अगदी व्यवस्थित बोलत होते, उत्तरं देत होती. फार चांगला उपक्रम आहे आणि खरोखरच पुन्हा एकदा मी गोमंतक टीव्हीचे आभार मानतो आणि त्यांना धन्यवाद देतो. धन्यवाद. प्रतिसाद उत्कृष्टच आसलो. गेली 5 वर्सां म्हाका कळ्ळें की बालभवन आणि गोमंतकाच्या सहकार्यान बालभवन हो आयचो शिबिराचो उपक्रम राबयता. खरें म्हणजे बालभवन सातत्यान प्रयत्न करता अशा पद्दतीचे उपक्रम राबयत आसता आणि आता पूर्ण मे म्हयनो म्हणजे एप्रील आणि मे ज्या वेळार भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक सुट्टी असता त्या वेळार विशेष शिबिरांचे आयोजन जायत असता बालभवनान. त्यामुळे ताका जोडून अशा प्रकारचो उपक्रम हो खरें म्हणजे जमेची बाजू आसा. त्या भुरग्यांक एडिशनल शिकपाक मेळप. त्यामुळे तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन. आणि अशाच पद्दतीन आमकां आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक माणकुल्या भुरग्यांक विशेष करून की ज्या वेळार खंय तरी मोकळो वेळ आसता अभ्यासा पासून हें आसता त्या वेळार तांकां नवीन नवीन स्किल्स शिकप. एस्पेशली आमी परफॉर्मिंग आर्ट जाका म्हणटात की जातून ड्रॉइंग आसतलें, पेंटिंग आसतलें, क्राफ्ट आसतलें, ल्हान ल्हान खेळ आसतले. तर अशा माध्यमांतल्यान आमचे ल्हान भुरगे खेळटा, तेतूंतल्यान तांच्यो नव्यो स्किल्स ते डेव्हलप करता. आणि हे सगळें करीत आसतना बालभवनाक गोमंतक सारकिल्ल्या एका मोठ्या वृत्तपत्र समूहाचो सपोर्ट ह्या सगळ्या माणकुल्या भुरग्यांक मेळटा. ही खरी बरी गजाल आसा. अशेंच सहकार्य तुमचे लाभचें. धन्यवाद.